देव बरो दीस सगळे समजता। हांव गिलबर्ट फर्नांडीस सांग्यारसान आरजीचो सांगेचो प्रेसिडेंट। सो लास्ट वीक हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो रिगार्डींग दीस ही झाड पळय हाय रस्त्यार ती व्हेरी डेंजरस कंडिशन आहा। सो ताका लागून तेजे पयलीं एक वीक पयलीं हांवें लेटर केल्लें कलेक्टरा म्युनिसिपालिटी आनी कन्सर्न ऑफिसर कोण आहा पळय तांकां सगळ्यांक एक लेटर केल्लें। सो तेंच्यांनी आयज फॉरेस्ट ऑफिसर धाडलेले इन्स्पेक्शना इन्स्पेक्शन करपाक। ऑलरेडी इन्स्पेक्शन हें जाल्लें। पावस बरो झडटा आनी आमी आतां इन्स्पेक्शना भोंवता ते आमचे भाव आहाय फॉरेस्टर तांकां कलेक्टरान परते इन्स्पेक्शन करपा धाडलां। कितली पाटी इन्स्पेक्शन करपा तें म्हाका बरें खबर ना बट स्टील आमी करता आतां ती इन्स्पेक्शन। हे पावसा पळय पावस कसलो झडटा पळय। बाय चीज घे चीज आनी ते मुखार आमो आमाडो एक आहा मुखार। ओके आंटी तू कितें सांगपा जाय? सांगपा जाय लोकांक घात घेतो आंबो चोय लोकांचे घात घेतलो हे मान उडोय सगळे दवरपा गरज ना। हे इन्स्पेक्शन जायन तेंचे झाडाचे नंबर पडलेले सगळे जाल्लेले बट तेणे आतां पत्ते हांवें लेटर केलें म्हूण पत्ते रिइन्स्पेक्शन केलां की झाडां रियली बॅड कंडिशन आहा ती मारपा जाय वो नाका। सो हांव तुमकां दाखोवपाक सोदता की झाडां ही व्हेरी डेंजरस आहा। सो ये म्हजे बराबर पळय हे झाड पळय हे झाडाचें कंडिशन पळय। हे झाडा बाड्या मूळ पासून उरलें ना। हे केन्नाय कोणाचेर पडपाक शकता। हो एक मेन रोड आनी हे मेन रोडाचेर गाडी चालूच आसता आनी हे झाडाचें कंडिशन पळय एकदम बरें झाडां मूळ पासून ना। सो मातशें ही रियली डेंजरस कंडिशन आहाय। चल यो दाखयता। आनी हे झाड हे फुरसाचेर पडपाक जाता। दाण्यार फुरीस आमगेलो हो दाण्यार फुरीस। सो ही झाड पळय ही व्हेरी डेंजरस व्हेरी डेंजरस कंडिशन आहा। हे पळय ही सगळी पळय झाड पळय सगळे रस्त्यार आहा। हे कोणाचे पडोन कोणाक हात घेयत म्हूण सांगपा जायना। सो तेंच्यांनी आयज रिइन्स्पेक्शन केलां। आतां पळया खरें ते झाड मारताय वो मारनाय ते हे हे झाडां नंबर घायले झूम करू। हे झाडाचे नंबर घायले आहाय म्हण झाडां अजून मारून जायना। यो ही झाड पळय सगळी पावस बरो झडटा। आतां आमी दाण्यार येयले सो आमच्या फाटल्यान पळोवपाक शकता पळय पणस आहा आतां व्हेरी डेंजरस कंडिशन आहा। सो हांवें कन्सर्न ऑफिसराक ऑलरेडी लेटर केलें म्हूण सांगता तुमकां ही झाडां मारपा जाय म्हूण। आतां ही समज झाडां कोणाचेर पडली आज रिस्पॉन्सिबल कोण? हे प्रशासन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार आसा। जावं तो कलेक्टर जावं तो डिजास्टर मॅनेजमेंट जावं आमदार कोण रिस्पॉन्सिबल आहा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार आसा। कितले वर्स जाले दाण्यावेले लोक बोवाळ मारता की एक बस स्टॉप ना। हे सादें बस स्टॉप ना हिंगा बसी हे लोक हांगा रावता। आतां हो पळय हो मेन रोड हांगा आमगे पुलीस नाकाबंदी करता आनी हो मेन रोड हांगा लोक सगळे बस स्टँडा बसी वचपाक हांगा हे ग्रामीण भागांतले लोक हे पळय जावं कोटाळी जावं मोलकपणे जावं मोलकाणी जावं हो लोक सगळे येवन हांगा रावता बसी वचपाक। सर हे बसी रावलो काय हे झाड समज कोणाचें पडलें जाल्यार हाजो रिस्पॉन्सिबल कोण? तुमी तयार आसा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाल्यार तुमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवचें आनी जाहीर सभेन तुमी सांगचें की तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता। आतां नंबर घातल्या सगळे झाडांचे यो नंबर घातला ऑलमोस्ट हे झाडां नंबर घातले आसा सगळीं झाडां नंबर घातले आसा बट हाचेर मारपाक कांयच अजून ते एक्शन घेयना। सामको गेला आता तुम्ही किती सांगपा सोदता सांगाय तुम्ही बाबा सांगा तुमचं किती कन्सर्न ह्या झाडां लागून? हे डेंजरास आहे का त्याचं पोटात तो खावं शकना बेगीन मारपाचें
मागीर कोणाचे पडटली जावपा येना आयज ते कन्सर्न ऑफिसर फॉरेस्टांतल्या तांकां कलेक्टरान लेटर करून ते परती आयल्या परते रिपोर्ट करपाक रिपोर्ट करपाक झाडां कंडिशनान पळया 3-4 महिने जाले कोणी झाड मारपाक सोदना हे लोकांची मातशें काकलूत करया मातशें प्रशासन मातशें तुमी मातशें बाबा लक्ष द्या कलेक्टर बाबा जाग जाव पयर तुका विचारलो हांवें केन्ना मारता काय म्हूण मारतलोच म्हणटा तूं आतां मारता केन्ना मातशें बाबा सांग आनी हेजेर ताबडतोब एक्शन की आयज तुमगे ते कन्सर्न ऑफिसर जे तुमी फॉरेस्टांतले पळय धाडलेले ताका एक ओन्ली 200 मिटराचे एरियेक ताका झाडां कितली कट करपा जाय तें दाखयलें खंयची डेंजर पोजिशनां आहा ती आतां ताका टायम फ्रेम दितालो तें म्हणटा आमगे फकत काम रिपोर्ट करपाचें सो प्लीज ही ब्लेम गेम खेळपा मातशें बंद करया आनी हे झाडांचो इशू पळय आहा रियली डेंजरस कंडिशन आहा मातशें हेजेर येवन कितें तेजेर कन्क्लुजन काडया आनी जे 25,000 ते तुमी जो फंड रिलीज केला झाड मारपाक 25,000 फकत चणे खावपा मेळटले आनी तेजें कांयच जावचें ना सो 25,000 ही झाडां मारून जाता वा ताका आनी कितलो फंड जायो हो मातशें हेजेर प्लीज तुमी बेगीनचे बेगीन हाचेर एक ताबडतोब कितें तरी एक सोल्युशन काडा हो खांदा कितें गांव खांद हे आसा रस्त्यार पडल्या कोणाचे जीव घेतलो सामको आनी हे झाड फकत हेका लागून उरलें तें पडत वडा लागून तें हें जाला आनी उरलें तें केन्ना